आमचो भाव, तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव, आनी आमी एक, जेजू असतो न्ही, आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू असतो न्ही एक. ताच्या नांवान प्रार्थिता तेन्ना आमी एक, जेजू असतो न्ही एक. देव आमचो भाव, तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव, आनी आमी एक. जेजू असतो न्ही, आमी सगळीं एक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयच्या मिसाची भेटेन आमी मागतल्या सोंपलेल्या फेर्मिनो आनी फिलोमेना फेर्नांडीस तशेंच दुसरे इंतेसांव जावन आसा मेल्ल्या ओत्म्या पासत आंतोनेत वाज हे किरीत भाशेन आपले इंतेसांव भेटूंक मागता. आयच्या दिसाक जायती आमची बाबा भयणां पिडींत आसात, तांणी आपल्या खातीर मागूंक लायलां. आमचो एक भाव ICUन आसा, तोय आपल्या खातीर मागूंक लायता. तांचे खातीर आमी मागुया. देवान तांकां किरीत भाशेन आपलो हे पिडेवंतांक बरो इलाज दिवंक आपले पेकोवणेचो हात लावन तांकां उदीकान उदीक आपल्या जिवितांत बरेपण तांणी अणभवूंक तांचे खातीर मागुया. आयज सायबिणीची भेट रेजिना मुंदी पालोटी इमानुएल सांचेस आनी दाबोलीं कॉपेल बाट डेनिस डिसोसा ह्या आमच्या बाबा भयणाच्या घरांत जातली. तांचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. स्वता विशीं गोवाय दिवंक जुआं बातिस्त आयलो. सोत आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां जायत्या वस्तूं वरवीं मेळटा. जायते घडये आमकां आमच्याच घरच्या वरवीं, आमच्या भुरग्यां बाळा वरवीं, जायते फावटी देवाच्या उतरा वरवीं हें सोत आमकां मेळटा. आमी स्वताक गोवाय जावं आनी जळटो उजो जसो जुआं बातिस्त जालो ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा आमच्या दोयार बापा, तुजो एकलोच पूत येवचो जालो देखून आमची काळजां कोतकोतीत अंतरेकांनी लासतात. आमची जिणी सदांच तुज्या आदाराची आमकां गरज आसा. देखून आतां आनी सदांकाळ तुजी कृपा आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, नितीन चलतात आनी प्रमाणीकपणान वागतात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. 7वो दीस बोश्टाय नासतना सांबाळटा तो आनी आपले हात वायट कर्तुबांक लायना तो मनीस बागी. आनी असलेच चालींत थीर रावता तो मनशाचो पूत बागी. सर्वेस्पराची पुजा करता त्या पोरक्या मनशान अशें म्हणू नये, सर्वेस्पोर म्हाका आपले पोरजेंतलो
भायर घालतलो आनी वांचट्या मनशान म्हणून न्हय, पळय हांव एक सुकलोलो रूख. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताची चाकरां जावचे खातीर सर्वेस्पराक बोसतात तितल्याय पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनीक म्हजे कोबलाती पोरमोणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोश बरीत कोत्तलो. तांचे योद्न आनी बेटोन्यो म्हजे वेदीर ठेवतलो, कित्याक म्हजें घोर सोगल्या पोरजांक मागण्याचें घोर म्हूण ओळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे बोर उपकार. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. परतून म्हणया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडबोंडार म्हूण सोगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोशाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणे जोडटी करताय, निती पोरमोणे करताय पोरजांची मनसुबी. प्रिथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें, जमनीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सोगली प्रितूम तांच्या पांय पडूं. जाबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. ये सोमी तुजी शांती घेवन ये. साद्या सुद्या काळजांक तुजे मुखार आमी संतोश बरीत जावं. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हळें, तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवावांशी पाठयले आनी तांणी स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयलां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयलां. जुवांव एक जोल्टो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवाय जुवांवाचे गोवायके परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव करतां तीच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी जाबाब गायन करता.
कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. असो बाब आमी जायते पावटी गायता आनी गायता आसतना आमी म्हणटा राष्ट्रान तुका वाकाणू देवा. कित्याक म्हणटा गाय आमी राष्ट्रा मुरगोटू संतोशान गितां गावूं जमीन सगलें पीक आमकां दिवं. कित्याक म्हणटा गाय कित्याक देवाची येवजण मनशा विशीं देवाची येवजण आपल्या ह्या पाटलावदारा विशीं व्हड जावन आसा. देव आमकां सगल्यांक पवित्रपणान जिवंक आपयता. आज कितें भाशेन ह्या देव मंदिरांत आमी बसल्या जाल्यार हें एक मागणेचें घर म्हूण तोच देव आमकां कोडीत करता. आनी हे पयले वाचपान इसायास प्रवादी आपल्या बरोवपान आपल्या प्रवचनान लोकांक बाकीत करता. म्हणटा मोशे घर सगल्या पोरसांक मागणाचें घर म्हूण ओळखतली. कित्याक गाय कित्याक देव थंयसर आपले पेणे करता. देव थंयसर योद्न भेटूंक जेन्ना पोरसां येता तेन्ना आपलें आसणें तांकां दिता. आनी हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. जुआंवा विशीं जेजू खिरीत भाशेन गोवाय दिता आनी म्हणटा जुआंव स्वताचो गोवाय जावन आसलो आनी तुमी मुरगोटली जेन्ना जुआंवा विशीं तुमी गेली तुमकां बरें दिसलें ताचें प्रवचन. पूण जुआंवाहून व्हड हांगासर कोण तरी आसा जो तुमकां प्रवचन करता आनी तो जावन आसलो जेजू खूद सोमीक जेजू क्रिस्त. आपूण बापाची गोवायकी करता. बापान आपल्याक पाठयला आनी बाप आपणा विशीं गोवाय दिता म्हूण तो पोरसांक सांग. तरी पूण पोरजेन जेजूक नाकारलो. पोरजेन जेजूक पयस केलो. जेजूची उतरां पोरजेन मानून घेतली ना. भोव थोड्यांनी जाणें जेजूची उतरां मानून घेतली तांकां सोडवण फावो जाली. हाका लागून काय बरें आयचें स्तोत्र आमकां म्हणटा कृपा कर देवा कित्याक तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. जांकां कृपेन देव आपल्या ह्या आसनान घेता तांकांच की उदीक आशिर्वादान भरता. हें देवाचें उतर तांकां फावो जाता. इतलेंच न्हय देवाच्या उतरा वरवीं मनशाच्या जिवितान उजवाड मेळटा. आपलीं पावलां सरळ व्हरूंक आपल्या जिवितान उदीक आनी उदीक देव सांगता ताचे विशीं आयकूंक आपल्या जिविताच्यो मांडण्यो करूंक आपल्या जिवितान आसा तें वायट पयसावंक तोच देव तांकां आदार दिता. हाका लागून जें मंदीर माय हावस इज अ हावस ऑफ प्रेयर. इट्स अ हावस वेरीन एवरी वन कम्स टू प्रे. देवाचें घर जावन आसा एक पवित्र घर. सगलो लोक हें पवित्र घर म्हूण पाचातली आनी मानून घेतली. हेंच आमचें देव मंदीर. देव आमकां जण एकल्याक सांबाळूंक आपयता. वी आर ऑल्सो द टेंपल ऑफ गॉड. आमी देवाचें मंदीर. दर दिसाक स्वताचे गोवाय आमी जावं उदीक आनी उदीक आमचे विशीं आमी नियाळ करूंक आमची नवसुर्णी करूंक देवान आमकां उलो मारला. आज किरीत भाशेन ह्या जेजूची पाटलावदारां कशीं आमचें जिवीत नवसुरुया. देवा सोशी परतून येवया. जिवीत बदलूंक पावुया. जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. उबी रावया
म्हज्या बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवाक सगळेस्पोर मानून घेवन दोयार बापा खालत्या काळसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सूर गोळसांनी काकृतीन आमकां आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलीं फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सू दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगो टुया तुज्या कोसांनी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोली बाबा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमोगंत वडाय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चरीत मुखामोट पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगातीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांन सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थानीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शदम तांगमळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय ससनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी येसू संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. बाबा कडसून देवून आयलोय आमची सारको मनीस जालोय. सासराक तुजे येवजोन जाले आमचे मोदे बिराट करचे. सोम्या जेजू ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये.
उबी रावया प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सुत्रायदोची 20 तारखेर आमची कुमसारां आसतली. आमचे फिरगोचेन 4 ते 6 वाजता. गायन घेऊया G1 पेज नंबर 97. G1. इमानुएल आमचे मोदें देव